सचिवालयांतल्यान भलायकी खात्याच्या सचिवान मुखावयलें शिक्षण घेताना गोंयकारांक बँक हमी दिवपाक लावपी परिपत्रक काडलां तें फाटीं घेवचें अशी मागणी गोंय प्रदेश काँग्रेसीन केल्या. गोंयकारां कडेन लाखांनी रुपयांची बँक हमी दिवपाची तांक ना. सरकारान हें नवीन परिपत्रक काडून सामान्य मनशाक शिक्षणा कडल्यान पयस करपाचो यत्न चलयला असो आरोप काँग्रेसीन केला. एक मेडिकल कॉलेजीचे जे ॲडमिशन आसा त्या ॲडमिशनाचे प्रॉस्पेक्टस आसा तेजो 4.34 जो पार्ट आसा 4.34 हांगा ते बँक गॅरंटी मागतात आनी बँक गॅरंटीक तेणी टेबलूय दिल्ली आसा. जर तो हायर स्टडीक वयता जाल्यार MBBS करून तेका 10 लाख बँक गॅरंटी 5 लाख बँक गॅरंटी दिवपा पडटा. पोस्ट ग्रॅज्युएशन जाल्यार 10 लाख, पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा जाल्यार 7 लाख, डेंटल हेजे BDS 5 लाख आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट करता जाल्यार 10 लाख. जर खंयचोय स्टुडंट हें कंप्लीट करून जर हायर स्टडीक वयतलो जाल्यार ताका बँक गॅरंटी एक भशेन. म्हणजे गव्हर्मेंट हो जो सद्याक आसा हो श्रीमंतांचो गव्हर्मेंट हें प्रूव करता. कारण हांगा डिस्क्रिमिनेशन दिसता. म्हणून जेजे कडेन पयशे आसा तो बँक गॅरंटी दिवन तो हायर स्टडीज करपाक वयतलो आनी जो गरीब भुरगो आसा भोव करून ते बहुजन समाजाचे भुरगे आसतले तांकां हांगा वंचीत करतले. सो गव्हर्मेंटाची ही गायडलायन जी आसा ती इवन जे कोर्टाचे रुलींग आसा की कोणूय हायर स्टडी वयतो ताका थांबोवप ना म्हणून. म्हणजे तूं इनडायरेक्टली जो हायर स्टडी करपाक वयता हें कंडिशन घालून तूं बॉन्ड घेया. तुमी बॉन्ड घेवपाक आमकां ऑब्जेक्शन ना कारण तुमची जी सर्वीस करपाची आसा मेडिकल हें जातकर ती तुमी कंटिन्यू करात, हें आमकां कसलेंच ऑब्जेक्शन ना. पूण तुमी ती डिस्क्रिमिनेटरी दवरनाकात. म्हणजे पयशेकारांक जेजे कडेन पयशे आसतले तो डिपॉझीट करतलो आनी तेजे नंतर तो आपल्या जाय ती हायर स्टडीज करतलो. आनी जो गरीब भुरगो आसा तेजे ते बँक गॅरंटी दिवपाक तितले कॅपेसिटी ना तो उरलो भुरगो. सो हें कंप्लिटली डिस्क्रिमिनेशन. त्याच बरोबर त्या प्रॉस्पेक्टसाक सेक्शन 434 जे आसा तितून ते क्लियरली सांगतात हें 434 जो प्रॉस्पेक्ट आसा तिची तितलीच पेज कॉपी ते म्हणटा एट द टायम ऑफ एडमिशन तुमी बँक गॅरंटी दिवपाक जाय. म्हणजे एडमिशन करता आसतना म्हणजे जर तर त्या पेरंट्सा कडेन बाकी सगळे फीज आनी हें भरपाक नाका शेवट जाता प्लस तूं ताका बँक गॅरंटी दिवपाक लायता आनी तो बँक गॅरंटी दिलो ना जाल्यार तुगेलें तें एडमिशन कॅन्सल जाता. सो हांव दोन भशेन इश्यू रेज केल्यात. एक म्हणजे हायर स्टडी करपाक जो वयता ताका एक म्हणजे गव्हर्मेंट बॉन्ड घेता बरें आसा पूण तूं बँक गॅरंटी मागता आनी तेजे तुमी टेबल केल्ले आसा 5 लाख 7 लाख 10 लाख ह्या सारखे. म्हणजे एक सामान्याचो भुरगो जो शिकपाक सोदता हायर स्टडीज ताका तुमी आडोवपाक सोदतात. सो हो सरकार हो श्रीमंताचो सरकार हो सूटबुटाचो सरकार जो हांव परत परत सांगता तो परत प्रूव करता. आनीक जो आमचो मुख्यमंत्री बहुजन समाज म्हणून बोवा मारता हो फक्त गेले घोशणा बहुजन समाजाक हें करची. हांगा तुमचो सरकार गरीब भुरग्यांक चिड्डुपाक सोदता आनी आमी सरकारा कडेन मागतात. आमचे NSY युनिट आसा यूथ काँग्रेस हे आसा की जर गव्हर्मेंट हें विथड्रॉ करना आमी आमचो प्रोटेस्ट करतले. आमी लोकां बरोबर रावतले, जे गरीब भुरगे आसा तेंचे बरोबर रावतले. कारण हें सगळें एक षडयंत्र गरीब परिवाराच्या विरुद्ध आनी फक्त पयशेकारूच हेजे मुखार MBBSचे ॲडमिशन डेंटलाचे ॲडमिशन घेवपाक शकतले. जेजे कडेन पयशे ना तो भुरगो उरलो तेजे बापायन त्रास काडपाचे. पूण हेजे पयलीं जे भायले जे भुरगे येयल्ले आसात आनी जे सोडून गेले जेणे बॉन्ड ना कांय ना तेंचे कडल्यान पयशे रिकवरी करपाची जावं तांकां हाडपाचे सरकारान कांयच प्रयत्न केले ना. म्हणजे जे कोण सामके पावरफूल आसा जांकां इन्फ्लुएन्स आसा
ते ह्यो सगळ्यो वाट काडून गेले. जो गरीब भुरगो आसा तेजेर अन्याय जालो. हेजे पयलीं जालें हें, म्हणजे तेन्ना बँक गॅरंटी नाशिल्ली पूण बॉन्ड आशिल्ले. पूण अशे भायले भुरगे कितले गेले सरकारान जाहीर करचें. फक्त गोंयकार जो एडमिशन घेता भुरगो तो 15 वर्सांचे डॉमिसायल आसा, तो खंय रावता, तेजी प्रॉपर्टी खंय आसा हें सरकाराक खबर आसता. जे भायल्यांचे एडमिशन करपा येयल्यात ते गेल्यात तेंचे सरकारान कितें उपाय केला. भायल्यांकडल्यान गेले आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. भायल्यांकडल्यान घ्या तुमी हें करा, पूण गोंयकारांक हें जावप एक म्हणजे 15 वर्सांचो आमी डॉमिसायल घेतात तेंचे कडल्यान. आनी परत तुमी तांकां बँक गॅरंटी बॉन्ड घेता बरें आसा. बॉन्ड घेता आसतना काय तुका हें लागना, पयशे लागना न्ही. अरे गरीब पेरेंट्स आवय बापूय फ्रस्ट्रेट जातले मरे. तो शिकपाक जाय जाल्यार सुद्दां ताका शिकपाक धाडपाकची हें वचचें ना. आनी कसले कायदे करता तुमी, कोणा खातीर कायदे करता ही गव्हर्मेंटाची इंटेन्शन सारकें क्लियर आसा की गरिबांक तेणी आनी वयर सरप ना.